ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರವಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2016 ಮಂಗಳೂರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ್ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಂಗ संस्थान गोकर्ण पथ जीवित मठाधीश संघले सुवर्ण चातुर्मास कार्यक्रम गोकर्ण मठ मंगळूर दत्तास या कार्यक्रम हायलाइट्स वीक्षण करता सगळे आमगेले स्पंदना टी वीक्षकांक आणि भजक वंदांक हांव कुंबळे नरसिंहप्रभू सेक्रेटरी तुम प्रत्येकल्यांक स्पंदना टी व्ही तर्फे तुमकां स्वागत करता आणि तुम प्रत्येकल्यांक आयचे या कार्यक्रमाचे हायलाइट्स दाखोवच्याक इच्छा पावता. Success and communication. Do you think it's necessary today? What happened in 1980? The one day came in. When the one day came in, you require all rounders. There was Kapil Dev, there was Madan Lal, isn't it? They started coming in. It was the day of all rounders. In 2010, it's the day of 2020. सब कुछ करना पड़ेगा. आपको बैट भी करना पड़ेगा, बॉल भी करना पड़ेगा, फील्ड भी करना पड़ेगा. And that's where you click. And that is what today's requirement in the market is. You have to be T20 specialist. You have to bat, you have to bowl, you have to field. If you say I can only batting, sorry, jump with someone else. So that's the reason you require to just get trained to be a T20 player today. To be a perfect all-rounder when you come out of the college, so that the industry absorbs you without battling an eyelid. So that's the kind of training you have to undergo in your college tenure. Now, I have chosen today the topic called attitude. Now, can you please tell me what is attitude? We always talk, this is a bad attitude, this is a negative attitude. बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? कन्नड़ दले तो ये विचार धोरणे, इसे कन्नड़ धोरणे, इंग्लिश attitude. ये होता क्या है? सब जगह बोलते हैं attitude ठीक नहीं है यार, बोलते हैं, है कि नहीं ना? बोलते हैं ना? देखिए मतलब क्या है? What is attitude? Now I know that many are singers here and many are good speakers. But when I say someone come here, you don't want to come. Yes or no? That is attitude. मुझको मालूम है लेकिन मैं नहीं करूँगा. बस that is attitude. I know but I will not do it. That is attitude. So this has to change. When you know, see what attitude, see the very clear thing. One thing is when I ask you to come and speak, you will say I don't know. If you genuinely don't know, maaf kar diya. But if you know and still say nana ಮಾಡಬೇಕು, nana ಹೇಳಬೇಕು, that is attitude. Attitude is you know it, but someone else says you say I don't know. I don't know. That is attitude, and that is what required today to change. Because if you don't change attitude, I think you cannot change your life. Very simple like that. So, if you want to be successful in life, the first thing you have to do is change your attitude. दिमाग की बत्ती जला दो. मालूम हो गया? दिमाग की बत्ती जला दो. इसका आइडिया है. हाँ, वो तो मालूम है, सबको मालूम है. दिमाग की बत्ती जला दो. बस. So ये बोलता हूँ मैं दिमाग की बत्ती जला दो. अपनी सोच को बदलो. Change the way you think. तभी आप जिंदगी में कुछ बन सकते हो. What required for you today to change your life, change the way you think. What your mother used to say, if you don't drink milk, what mother used to say, I will put you in a dark room. Yes or no? I will put you to police. Yes or no? So what happens when you become a boy of 10 years or a girl of 10 years, the first thing you think is, when you see the police, you are afraid. When you see a dark room, and you put down the afraid. Everything is around.
ಹೌದಲ್ವಾ? So darkness is one kind of attitude, right? Because this has come from your home. It is told in good faith by your parents, but the attitude that is you develop darkness, fear. When the darkness, when the darkness are very. So all this kind of thing you develop from home. And the next thing is when you win a prize, come home by winning I think a sports prize, something like that. What do parents say? Congratulations, well done, ಓದು ಆಡಿ ಸಾಕು ಓದು. ಎಸ್ or no? ನೀನು ಓಡಿ ಪಿಟೌಷ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓದು. And if you have very good sing a prize, ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಓದು. ನೀನು ಸಿಂಗ್ ಲತಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓದು. What happens is when you go up, you think I'm not going to be the Nation, I'm not going to be Italy. Still study environment, I think social. No matter what happens, when you go on the road, you find an accident, usually. Nowadays, NGO, anywhere you go, there are accidents. Usually what happens? You are curious. As student, you are curious. What? You first peep out. Yes or no? You just peep out. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಪತಿಗೆ ಜಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತೇವೆ. ಪಾಪ ರಾಜ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಟ್ ಡೇ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ and that reason you start being negative. So these factors like religion, factor media, home, social and environment makes us negative, and that's why we start thinking negative all the time. Do you all agree with me this now? You have gone through all this, and many of you must have experienced this, and now many of you are being a little bit negative with these factors. Now time has come for you to remove this negative, because in life you can succeed only with a positive attitude. So do not postpone things. If you feel you have to change today, change now. From now onwards, start thinking positive. I can do it. I will do it. And I shall do it. I will change now. Yes. So from today you think positive? Yes. You change? Yes. You can do it? Yes. Yes, now please come and speak. I welcome you all. That's the confidence. Positive attitude. Cheers, change. Yeah, you then. Hello, I'm Prasad. I welcome you again here. Hope you will have some great benefits by this seminar. Yeah, please, Prashant. Are you a speaker in the college days? No. I'm a speaker. Sure. It's my turn. Thank you very much. That shows अगर आप सोच बदल सकते हो तो तकदीर बदल सकते हो, और तकदीर बदलने के लिए पहली सीढ़ी है सोच बदलो. So that is why you all can change their life if you can change your attitudes of your mind, and that is the foundation for success. जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण.
येतो तुम्ही आईचे हायलाइट्स पळयला असायची सॉफ्ट स्किल सेमिनार आणि याची भजन पुरं पळयला असा आता एक सान विराम घेऊया विराम नंतर आपस तुम्हाला इतराक स्पंदना TV ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2016 विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೇಕಾನಂತರ ಆ ತಪಸಮುದ್ರ ಎದುರಾಕ ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2016 ಮಂಗಳೂರು आजी हायलाइट्स पळया आणि भजन सॉफ्ट स्किल सेमिनार आणि तशींची शणेमा मोठे संदर्शन हे तिन्ही कार्यक्रम आता पळोवंक घेवया आजी आमगलोटू PV शणै रिटायर्ड AGM कॅनरा बँक आमगलोट आसाची आणि विरी वेंकटे सत्संगांतू मस्त काम केलें आसा आता मी तांगेले निमुया या विरी वेंकटे सत्संगा विशयान दोन उत्तर PV शणेमा म्हणाले शणेमा नमस्कार वेलकम दशो शणेमाम आजी तुमगे वीर वेंकटेश सत्संग म्हणून कार्यक्रम तुम्ही करता आसाची सो वॉट इन्स्पायर्ड यू टू फॉर दिस हॅविंग दिस वीर वेंकटेश सत्संग म्हणजे एक ग्रुप ऑफ लाईक माइंडेड पीपल त्याने 1998 स्टार्ट केलेलं आहे हाजी मेन उद्देश कसं म्हणून सांगल्यार हरिगुरू सेवा आणि सत्संग आणि करून जनाक दलतीतल्या आध्यात्मिकतेकडे वरचेच एक उद्देश करून केलेलं आहे आमके स्फूर्ती कसं नाही म्हणून सांगल्यार हे आमगेले या संस्थेनं सुरेर भागवत चिंतन केलें त्या सुमार वर्सां फुडें तातूंत मागीर रिसेंटली म्हणचें जाल्यार रामायण वाल्मिकी रामायणाचें कंप्लीट एक प्रवचन एक वर्स निरंतर जावन वेंकटरमण देवस्थानांतूं राजांगणां केलेलें आशिल्लें ताका आमकां फुल सपोर्ट देवस्थाना मुखांतर मेळ्ळो हांगाचें एक संभ्रम एक संभ्रम वातावरण एक नमुने फेस्टिवल म्हणजे जत्त सांगा मस्त नमुने कार्यक्रम जत्त आसा ह्या कार्यक्रम पुरा लिस्टनी पळयता म्हूण सांगतना भयंकर विजृंभण मात्र म्हूण न्हय भारी अर्थपूर्ण जावन आनी नभूतो भविष्यती नमून वार म्हणजे नमुन्यारी हे कार्यक्रम त्यात म्हणा खंडीत विश्वास आसा ऑगस्ट 2 तारीख देखून 9 तारीख एक वार एक भजन सत्संग करता आसा ती धन्यवाद तशींची हे दासनागू विशेषनागू कार्यक्रम कोरच्या कसं स्फूर्ती आणि हे विषय कसं म्हणून सांगू इतकी हे एक विशिष्ट नमुने कार्यक्रम आमी करता आसा ती कसं म्हणून सांगल्यार हे खाल भजन म्हणून मात्र न्हय भजने वट्टू प्रवचनय आसता या कशें म्हळ्यार विंगड विंगड भाग ह्या दासावरेण्य कोण कोण आसा ती तांगेले पुरा एक दिवस एक भाग दासाल घेवन तांगेले पद भजन मंडळी सांगता ती ताच्या गुडार्थू तत्व कसं आसा असं पुरा प्रवचनकार सांगता तें आमकां मस्त नमुन्याची भजना मंडळी सहकारांत मेळटा आसा वीर वेंकटेश मंडळ जावनशेपुरो बस्ती कविता शेण तिगल जावनशेपुरो GSP महिला मंडळ भजनाकार अशेपुरो तांणी पुरा जन हाका मस्त सहकार दिता म्हणून आमकां ह्यांक दिलेलें आसा आनी इतले नमुने एक्सायटमेंट आसा की तांगे मंडळींतू तांणी इवन कृष्णवेशू कनकदास अलगी पुरंदरदास अलगी वेश आनी पुरो कोरून ते दुसरो प्रदर्शन करता म्हणून भावना री आसा ती अशी मस्त नमुने एक कार्यक्रम करता आसा तें तशींच आता विद्वान आणि तांणी प्रवचनकार विशयान तांणी तांगेले विशय एक दोन सांगू येतली तांणी कोण आनी तांणी कसा कार्यक्रम केला आणि त्या हे कार्यक्रम विशेष कसं जालें म्हणून हे कार्यक्रम करचे मनीस B गोपालाचार्य म्हणून तो व्हडलो एक संस्कृत पंडित तो वादराज ट्रस्ट पुतिगे मठाचो डायरेक्टर आनी व्हडलो विद्वांस म्हळ्यार त्या मध्व तत्वांतू भारी एक पळगला मनीस आमी हांव सांगू आमी एक्चुअली मध्व आमकां आमी खंयचेय एक कार्यक्रम करता म्हणटना
मध्वाचार्य हृदय संध्या वंदने जेव्हा कंचोत्या येता जाल्यार आमकां मध्व तत्वाचे विशय आमकां चड गोत ही फिलॉसॉफी हे प्रवचना मूलक जावन तो म्हळ्यार व्हडलो अद्भुत जावन जाल्यार मिती त्या विशयी आमकां मस्त नमुन्याचे एक अनुभव आमकां मेळचे चान्सीस सांगा आनी तो भारी व्हडले दास साहित्यान भारी एक पळगलो मनीस कारण दास साहित्य मस्त श्रद्धे घेवन केलेले मिती आमी तोच आनीक आमी रामायण प्रवचन करलेले टायमार तो येवन ते प्रवचन केलेलें अशें सुमार दीस त्या टायमार आमकां मस्त ताणें इम्प्रेस केलें आमकां तेगेले एक विशय विचार मंडने बारी कुशन ताका जाय तो योग्य मनीस म्हूण सांगून आमी कोणी हें कार्यक्रम ताका दिला आनी पुराजनांनी आमगेले रिक्वेस्ट कसा म्हळ्यार तुमी पुराजनांनी भजन पाल्गोवन भजन सांगता आनी तुमकां राग कळका म्हूण ना आनी तुका ताळ कळका म्हूण कांय ना कसं म्हळ्यार मनात भक्ती जावका ताकाच दासान पद म्हणटा ती ताळ मेळಗಳಿದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳೋನು म्हणून सांगता तशी प्रत्येकल्यान करका टायमार येवका तुमगेले फ्रेंड्स आनी प्रापो नडका आनी हे यशस्वी कोण दिवका म्हूण सांगून तुमगेले पुरो आमगेले कळकळीच्यान प्रार्थने शनी मामा धन्यवाद कार्यक्रम चंदीत जाता म्हणून आमकां देवाला आशिर्वाद खंडीत आसा स्वामीला आशिर्वाद आसा म्हणून लेखता धन्यवाद.
विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा विठ्ठल गीती गावा विठ्ठल चित्ती धावा. या पुऱ्या कार्यक्रमाक सकल भजक वृंदांनी हांगा येवन कार्यक्रमाक येवन परमपूज्य गुरू आशीर्वाद घेवका म्हणून नेमून घेता. धन्यवाद. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು.